ग्रामपंचायत ही मुळावी ग्रामसंस्था. लोकांचो थेट संबंध येता तो पंचायतीत वेचून आयिल्ल्या लोकप्रतिनिधी कडेन. तांची नाळ गांवा कडेन जोडिल्ली आसता. देखून अर्ज भरपाच्या निमाण्या दिसा कांय सपनां, कांय मोखी, कांय उद्दिश्टां दवरून फुडें सरिल्ल्याची उमेद उफाळून आयिल्ली पळोवपाक मेळ्ळी. 18 तारखेच्यान उमेदवारी अर्ज भरपाक सुरवात जाल्या. 10 ऑगस्टाक 186 पंचायतींची वेंचणूक जातली आनी 12 तारखेक निकाल मेळटलो. नामांकनां दाखल करपाची निमणी तारीख 25 जुलय. अर्ज फाटीं घेवपाची मुजत बुधवार मेरेनची. सालसेतींतल्या रुमडामळ, डवल्ली, गिरदोळी, चिंचणी, धर्मापूर, आकेबांश अशा साबार पंचायत वाठारांनी उमेदवारी अर्ज भरले. हांगा एक बोंडोरी विलेजीन असली गांव जालो की आमी जेन्ना एक आवाज उठयलो एक कन्स्ट्रक्शन कंपनीचेर कंप्लीट कमर्शियल प्रोजेक्ट आहे तेजेर, तेन्ना आमचेर विरोध करपाक थिंगा मेंबरानूच आमचेर निशेध केलो, सांगून की आपल्यागे वॉर्ड म्हणून आपल्यागे वॉर्डा इंटरफियर दितात. वॉर्ड कोणालो पर्सनल एसेट आसना. वॉर्ड म्हणटा तो गांवचो आनी गांवांक कोण गांवच पासत उब रावता त्या मनशांनी उब रावपाची कापोस्ताद दवरपाक जाय. आज हांवें हे वॉर्डा फॉर्म बोला चोवपाक आनी लोकां मुखार मांडपाक आमी कितें कोण आमगे गांव प्रिजर्व करतले ते आमी मांडटले लोकां मुखार आनी आमी मुखार वेतले. डिसिजन हांव हेर मेंबर कोण बसले तेमकांय चोयतलो आनी कोण बरोला तेंय चॅक करतलो आनी मागीर मुगे फायनल डिसिजन हांव घेतलो वेदर आय शूड गिव माय सपोर्ट वा आय शूड कंटिन्यू इन द फील्ड. पेंडेमिक टाइम, सायक्लोन टाइम आम्ही सदांच असले रस्त्यार. सो एक पार्टी म्हणटा आमी गोंय आणले काय म्हणतो मिडिया ऑल्सो शूड से द रायट थिंग्स. आमी कितले गांवांत काम केलां ते 14th फायनान्स आमी मॅक्झिमम युटिलायज केला विलेजीस. जे गेले ते 5 वर्सां कांय करूना ते आमी केले. वी वर एबल टू फॉर्म BDC कमिटीज, वी वर एबल टू फॉर्म द बायोडायवर्सिटी कमिटी. सो बायोडायवर्सिटी कमिटी केलो म्हणून आमगे एक रेकग्निशन पासून गव्हर्मेंटान आमकां दिलें. सो दिस इज अ प्राउड मुवमेंट फॉर द विलेज. आमचे गोंयकार भाव जायते जाण रस्त्याचेर येवन बोवाळ मारतात कित्याक पंचायतांत मेंबर आसात ते आमच्या गरिबांक आदार दिना. जायत्यो स्किमी येतात पूण ते स्किमी दिनात. हेंच हांव पळोवन दीस रात फुगार जावन कुयटाच्या गांवांत रडटालो आनी आज आमच्या गोंयांत येवन आमचो गांव सांबाळपाक हांव फुडें सरला. आनी ह्या गेटोली पंचायतांत म्हज्या गोणाक मॉल्टिवान बसोंक मेळना. हांव मॉल 3 बसलां कित्याक आमचो वॉर्ड OBC करला. ताका लागून तुमी सगळीं म्हजी मोगाची भाव भयणां जसो म्हाका फेसबुकार सांबाळला तसोच म्हाका गांवांत तुमी सांबाळटली म्हणून हांव आदींच फुडें घालतांतल्यान देव बरें करूं. आकेबाईस पंचायतीन हांवें फॉर्म भरिल्ले आसा. सो वॉर्ड नंबर 1 लेडीज रिजर्व आसा. सो हांवें फिलअप केला लोकांच्या डिमांडाचेर. सगळो यूथ आनी सिनियर सिटीजन सगळे म्हजे सायडीन आसा आनी म्हाका फॉर्म भरपाक तांच्यांनीच प्रोत्साहन दिलें की फॉर्म भर. पयलीं आसले न्हू? पयलीं आशिल्ले. हांव 2 टायम आशिल्ले निवडून आयिल्ले. एकदां फर्स्ट टायम बसले तेन्ना वॉर्ड नंबर 1 मागीर सेकंड टर्म बसले तेन्ना वॉर्ड नंबर 9 आतां परत 1 नंबर लेडीज रिजर्व जाल्लो कारणान हांव ते बसता लोकांच्या डिमांडाचेर. आनी हो सालसेतींतल्या विविध पंचायतीच्या घडामोडींचो नियाळ. पंचायतींनी आयिल्लो फंड वापरलोच ना. ताचे भान आशिल्ले कांय थळावे आतां पंचायतींत वचून ह्या फंडाचो योग्य वापर करपाक सोदतात. जाल्यार कांय जाणांक कोयर, उदक, शेताभाटांचे प्रस्न जाग्यार घालपाचे आसात. राय, नुवें, माजोड्डे, उतोड्डे, वेर्णा, नागवे, बेताळभाटी, लोटली, कामुर्ली, सेरावली, कोलवा, बाणावली सारकिल्ल्या पंचायत वाठारांतल्यान आयिल्ल्या उमेदवारांच्यो मडगांवच्या माथानी साल्डाना कॉम्प्लेक्सांत निमण्या दिसा घिट्टी पडिल्ल्यो. लास्ट टायम हांव पंच आहलो आनी सरपंच आहलो पूण गांवांत अशे खूब अशे आतां 14 फायनान्स आनी 15 फायनान्साचे आतां चड फंड्स येवपाक लागल्या फ्रॉम द सेंट्रल. तशेंच आतां थर्ड फायनान्स कमिशनाचे स्टेटाचे फंड्स येवपाचे आसा. जेन्ना हांव पयले फावटी पंच आहलो तेन्ना ओन्ली पंचायतीचे फंड आहले आनी तितलो डेव्हलपमेंट करपाक मेळोंक ना. आतां 14 फायनान्स आमचे रायट ऑलमोस्ट ओवर 1 crore येयल्ले. तितून अनयुटिलायज जाले आतां ऑलमोस्ट क्लोज टू 98 lakhs अजून अनयुटिलायज फंड आसा. आनी तो जेन्ना आमची विलेज डेव्हलपमेंट प्लॅन केला लास्ट 5 वर्सां जेन्ना आमची पंचायत आयली तर युटिलायज जावंक ना. सो वी हॅव टू युटिलायज इट इन अ गुड वे. आनी आमचे मेन इश्यू आसा म्हणल्यार आमचे गार्बेज. सो ऑलरेडी लास्ट पंचायत बॉडी इनिशिएटीव घेतलेलो इन्स्टॉलेशन ऑफ कॅमेराज जाल्ले तेंची. बट आतां सद्या MRF आतां इन्स्टॉल केला. सो मोर ऑल दॅट हॅज टू बी पुट इन प्लेस. सो गार्बेज इश्यू एक आसा. दुसरें आमचो तेन्ना एज आय सेड विथ द लॅक ऑफ फंड्स. हे फावटी फंड्स आहा म्हणल्यार म्हाका एक आतां मेन म्हणल्यार एग्रीकल्चर जो थोडे फार्मर्स जो रोयना आमचे एक एग्रीकल्चरल हे विलेज सो तें डेव्हलप करपाक जाय.
गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार आनी साश्टी सावन रमेश नायक रावत.